बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मगाच्या भावा भयणीनो, आयचे मिस आमी आमच्या भुरग्याच्या लोकां पासून भेटोवन दिवया. सर लोकांक बरेपण जावच्या खातीर. तशेंच ही कोरोना पिडा संपूर्ण तरान नपयस जावं, फावो ते वखात मेळोवंक ते सेवा करतल्या बळ भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. आज आमी आगोस्ताचो पयलो आयतार संभ्रमता जेजूच्या पवित्र काळजाक आमकांच आमी समर्पिया आनी ताचो मोग, ताची दया आमी अनुभव करया. आयच्या वाचपांनी देवाची वर्ती दया मनशा कुळांतय, ताचो वर्तो मोग मनशा कुळांतय आमी अनुभव करतल्या आनी तसो आमी हेरांक वांटून देवाच्या उदारपणाची साक्ष आमी जावंक आसा म्हणलें समजतल्या. भावा भयणीनो, सबारपटी आमच्या स्वार्थाक लागून देवाची बेसांवां आमी जायतीं घेतल्यान, पूण पेल्याच्या कुमकेक आमी त्यात उमेदीन मुखार सरोंक ना. तसलें उदारपण येवन दी म्हणून आमचेर मागता आसतना तसल्या स्वार्था खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. हांव पातकी सरभयदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं गुन्यांदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्या जिविता पावो. आमेन. महिमे जेजू
तुया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायन वागय तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडूना तरी येया, दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया. पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिनांत त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाखवान खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया, आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणेक करार करतलो. देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार. तुझे हात सों सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात सों सर्वेस्परा
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरें विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शारांत हाडून पांय वाटेन हारींनी ताची फाट धरून गेलो. अशें तो धणी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें घूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळय उतरलो. लोकांक दान सोड. हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांय पयलीं खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 माशट्ल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक ताणार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 माशट्ल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समिस्त जेवण दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कोवीड पिडेचो वेळ हो. सगळ्यांतले लोक कश्ट जाता आनी फाटल्या दिसांनी लॉकडावन जाल्ल्या वेळार थोड्यांक घरा खाण जेवणय नाशिल्लें. थोडे सील डावन केल्ले कडेन कोणीय वचूंक थंय भियेताले. आनी ह्या वेळार जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशांनी वचूंक कुमक केल्या. तांतली थोडीं घडीं ह्या दिसांनी आमच्या माध्यमांनी वाळिल्लीं आसात. तांतली एक जावन आसा यादू आनी श्रुती म्हणली भाव भयणी. ती केरळाची. तांणी सायकल काण घेवंक म्हणून दवरले पयशे तांणी मुख्यमंत्री फ्लड रिलीफाक दान दिले. तशेंच आनी एकलो 7 वर्सांचो भुरगो चेन्नईचो. ताणें सेविंग्स करून दवरले पयशे ते ताणें मायग्रंट वर्कर्स पयन करून वचोंक आसलें कामेल्यांक तांकां ताणें दान दिलें. ताचेर आशिल्ले फकत 845 रुपये 845 रुपये. तशें थोड्या भुरग्यांनी तामिळनाडांत ते तांची वट्टू केल्ले पयशे ते थंयच्या मुख्यमंत्रीच्या त्या रिलीफ फंडाक दान दिल्ले आसात. लक्ष्य म्हणलें 12वी शिकचें भुरगें गव्हर्मेंट हायस्कुलान शिकचें. तें गव्हर्मेंट सेकंडरी स्कुलान शिकचें. अशोक नगर चेन्नईचें. ताणें 10,000 रुपये ताणें वट्टू करून दवरले. आपणाक म्हणून करून दवरले पयशे ताणें मुख्यमंत्रीच्या रिलीफ फंडाक दान दिलें. आनी एकली डॉक्टर शिफा महम्मद म्हणली केरळाची. तिणें तिच्या काजाराक म्हणून जमोवन दवरले पयशे तिणें तिच्या पिडेस्तांक कुमक करूंक कोवीड पिडेस्तांक कुमक करूंक करशिल्लें. ती म्हणा लागली, मॅरेज कॅन वेट बट नॉट माय पेशंट्स. म्हज्या न्ही जावन म्हजे ते येवच्या रोगींक राखोवंक जायना. म्हजें काजार राखी येत. तशेंच मोहनदास म्हणलो आनी एकलो. ताणें केल्शेचे आंगड दवरले. ताणें ते वट्टू केल्ले पयशे कितें उरयल्ले तेय ताणें कोवीड पिडेस्तांक दान दिलें. तो म्हणा लागलो, हें प्रेरण म्हाका म्हज्या 13 वर्सांच्या धुवेन दिलें. नेत्रा म्हणल्या भुरग्यान दिलें म्हाका.
आनी देखून त्या नेत्राक युनायटेड नेशन गुडविल एम्बेसेडर केला. पळया कितले मनशां दान दिल्लीं कुमक केल्लीं आसात. तुमी आनी आमी केल्या न्ही कितले कितल्या पिरगजांनी आमी दान दिल्लें आसा. आमच्या मोड्यान त्या पिरगजेंत सुमारे 450 कुटुंबांक आमी वरवीं वखदां दिल्लीं आसात. कितली कुमक केल्ली आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटा पाड मनीस कोणी ना, अतृप्तेचे मनीस जाल्यार आसात. ही अतृप्तेची जिवीत कुटुंबां समुदायांत धार्मीक वर्तुळांत आसा. हे सूख जाग्यार संतोश सोदचे मनीस म्हणयत चल. पूण हांगासर आज जेजू थंयसर एका दोंगरा लागीं गेला. एक सुरी सुवात विल्डरनेस म्हणटात. एक सुरी सुवात कितें थंयसर ताचो अर्थ. थंयसर कांय चड वाडाना. थंयसर सुकी दाड आसलो जागो म्हणयत. एक सुर नर मनीस नासलो जागो, खाली जागो, सुडकाड. पातकी मनशाचें काळीज तशेंच म्हणटात. तसलो जागो पाताक रडोवंक, मागोवंक, जिणी बदलूंक, प्राजीत करूंक योग्य म्हणलें आसा. पूण थंयसर कितेंय ना आसूं दी पूण देव खंडीत आसा म्हणलें आयच्या जापान कळटा. थंयसर लोक आयलो बुकेवन, कुडीच्या बुकेन आनी आत्मीक बुकेन. आनी थंयसर देवान जेजून तांकां दादोशी केल्लें घडीत आज वांजेलांत आमी आयकतालीं. जेजून तसली उणी पडली सुवात दादोशी मेळची सुवात केली. पळया पयल्या वचपाक कशें प्रवादी आमकां सांगता. ताणें येल्ल्या बुकेल्ल्यांक आपयलां. कितेंच भेदभाव नासतना आपयलां. सोरेस्परा लागीं आयिल्ल्या आत्मीक वाडावळीकी जाय तितलें पोशण लाभता. किर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ म्हणटा सोरेस्परांतय तुजो संतोश सोद, तुजें काळीज जात्रेकता तें तुका तो दितलो. जेजूची दया आज दरार मापान वाळिल्ली आमी आयकली. आमी जावन वाडली कंटेजियस जाली. जेजूची दया शिसांक गेली, शिसांना लोकांक गेली आनी सगळ्यांनी थंयसर वांटून घेतलें. थोडे राजावी मनीस म्हणटात ते अजाप म्हणून न्हय, ते प्रेरण मात्र म्हणून. पूण थंय प्रेरांनी लाभलें, अजापी जालें. थंय आमचो सांत थॉमस आक्वीन ताणें म्हणलें एक उतार आसा. विदाउट गॉड आय कांट डू एनीथींग. विदाउट गॉड ही कांट डू, आय कांट डू. विदाउट मी ही वोंट डू म्हणून. पळया देवा विना हांवें कितेंच करूंक जायना. म्हजे विने तो कांय करना. म्हजो सहकार गरजेचो. त्या दिसा देवी आसलो जेजू, थंयसर सहकारी आसतो सगळ्यांचो. थंयसर सगळ्यांनी शिसांनी हातपाय सोडले. थंयसर तांकां कांय खावंक दिया जेजू सांगता. ते म्हणटा इतल्या लोकांक 5,000 दादलेच चिंतया. त्या वेळार बायल मनशां आनी भुरगीं भोवशे डबल आसलीं कोणना. आनी थंयसर तितल्या लोकांक जेजून दादोशी दिलें जाल्यार हे 5,000 लोकां पळोवन तूं हे शीस सगळे गडबडले. ताणें हातपाय सोडले. आनी तो हळू थंयसर जेजून कितें म्हळें, तुमचे लागीं कांय आसा की. ते म्हणटात हांकां खंय दांड सोडया. सुलाब आमी सुलाब भायर सांगचें तें तांकां दांड सोडया. तांकां काय जालें म्हण सोदून खातात ते न्ही. जेजू म्हणटा तुमीच कांय तांकां दिया, खाली वचोन सोडनाकात. आनी थंय शिसांनी आपणा लागीं आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो दिल्यो. आनी तें हाडून दिताना अजाप जालें. येया धर्मार्थ घेया, मोव दूद, ती मारुभुमी ती दराळ दिवची भुमी जाली. अशें सर्वां दादोशी जातात. असलेंच येवकरिस्तीक अजाप म्हणयत. देखून थोड्यांनी सांगच्या हे येवकरिस्तीक अजाप म्हणून. मारुभुमी बरी आसची आमी असाध्य म्हणून लेखचें आमी जेजूच्या हातान समर्पिताना वर्तें अजाप जाता म्हणलें समजोवचें. आमी शिसांव बरी आमी हातपाय सोडटा. कितें करचें
आमी काले करूंक जाता कांय करूंक जायना हे कोविडा वेळार म्हणून म्हणल्यार बरो म्हणल्यार जावंक पुरो आमी त्या लागीं कांय ना पेल्याक दिवचें कितें कोणाक आमी कुमो करची कशी कुमो करची आमकां तें कांय ना अशें आमी म्हणा जावं की पुरो पळय आमी ह्युमन रिसोर्स मात्र पळयता आनी थंयच उरता आमचे लागीं संपण म्हळ्यार इटलींतात म्हणटा आनी हात पांय सोडटा जेजू सांगता आयच्या वांजेलान थंयसर हांव वचपाक सोदता 18वी वळ तें कितें आसा हांगाड मनशान जर तर आपली सर संपण म्हळा जेजू चडशीं हाडली तर केद्या व्हडलें अजाप जायना कितेंच उणें पडचें ना महात्मा गांधी सांगता देर इज नॉट इनफ फॉर ईच मॅन्स ग्रीड बट इनफ फॉर ईच वन्स नीड पळया हर एकल्याच्या आपलेसाक जाय तितलें संवसारांत आसचें ना पूण हर एका मनशाच्या गरजे जाय तितलें ह्या संवसारांत आसा आमी तें वांटून घेतल्यार जालें गरजेचें कितें पयलें आयच्या वांजेलांत हांव सोदा 14वी वळ 15वी वळ सांगता हॅव कंपॅशन दया दाखय ती दया जेजूक लोकांक पळोवन बिरमो दिसली म्हाकाय लोकांक पळोवन गरजेवंतां पळोवन पयल्यान पयलें बिरमो तो दिसा जाय दया म्हणजे तें उपजोन येजय ती येताच मनशा हर एकल्याक उपजोन येताच दया पूण तें पळोवन श्रीचीं दुखां वाळोवंक न्हय दुसऱ्यान हांवें कुमो करची गरज आसा म्हणून हांवें स्विकार करी जाय पळय हांकां म्हजी गरज आसा हांवें तुमकां कुमो करी जाय थंयसर वळ 16 आनी 17 आमी तांकां कितें म्हणी करी जाय पळया तुमी कितें करा पळया थंयसर आपोस्तल म्हणटा तांकां दांड सोडा तांकां दांड सोड म्हळ्यार तांकां आतां भूक लागता काळोख जालो कांय ना पळय सकाळीं न्हांवन आसात पळया खाले म्हणी करी जाय तांकां भोगता तें तांकां कितें कुमो करी जाय म्हणून आमी स्विकार करी जाय खाली दया भोगल्यार पावना तिसऱ्यान म्हजी संपण म्हळ्यार कितें आसात ती जेजूचे विश्वास दवरून वापरची म्हजें तें कितें आसा तें जेजूचे विश्वास दवरून वापरचें भावार्थान जेजूक संपण म्हळ्यार अर्पिताना थंयसर अजाप जाता इतल्या संख्येच्या लोकांक दादोश चल्लें थंयसर आमकां विवारलें पळयता कशें मादर तेरेजान फकत 2 रुपये काण घेवन कितल्या हजारां आश्रमूत केले नानगे कितल्या हजार लोकांक बाचाव केले नानगे जेजूच्या निमाण्या जेवणा परीस हें अजाप म्हणटात येवकरिस्ताचें व्हड आचारांनी म्हणटात आमच्या सासणी जिविताची सावळी हातूंत दिसता म्हणटात वय मोगाच्या भावा भयणीनो आमी अशेंच पेल्याची गरज पळोवन कुमो करतना जेजूची गरज आमी समजून ताची कुमो घेवन पेल्या कुमो करतना थंयसर येवकरिस्त आसा जाता तोच येवकरिस्त जेजून दिली सुडका आमी पेल्याक दिवं कुमो करता सांप्राय आसीस म्हणटा दिल्ल्यांत आमी घेता कितलें दिता तें गरजेचें न्हय खंयच्या स्पिरितान आमी दिता तें गरजेचें धाकल्या विधवेची खाणीक पळया जेजून ती कितले वर्त्या मापान हरसिली पळया गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 9 वर्सो 9वी वळ आमकां बरें करून पुरो जावचें खंडीत न्हय बरें जावं पुरो जावन असो देखून सांबाळ सांगता देवाक केदींच बरें करून पुरो जायना पळया आमी तशेंच बरें करचो निर्धार करया आनी ताका नासतना बरें करया कितलो लोक आज उपाशी आसा तांची ताण बूक थांबोवंक आमी तयार आसांगे त्या लोकांक दादोश केल्लो जेजू आज आमची आत्मीक ताणी भागोवंक ताचे वर्णी वर्ती अजापां आज आमच्या मदें करिना जायत गे देखून आमची आत्मीक ताणी तो भागयता आनी पेल्याची ताण भागोवंक पेल्याची जावं पुरो ती सैमीक ताण ती बुकेची ताण आनी आत्मीक ताण ती भागोवंक जेजूच्या त्या प्रेरणान जेजूच्या कृपेन आमी करतना थंयसर कुरपास वाळटा जेजू सांगता विका वचून दुर्बळ्यांक वांटा सर्गी दिरवी पुंजायत थंयसर सर्गी दिरवी पुंजाया लुकाच्या 12:33 वळ पळय आज आमकां गरजेचें आसूं दी मर्जेचें नाका सैमीक गरजे भितरल्या आत्मी गरजेचे एक सिम्पटम्स म्हणटात भितर कितें आत्मी गरजो आहात ताची एक लक्षणां म्हणटात भायल्यान दिसच्यो सैमीक गरजो पळया आमी
जेजू मारिफात आमकां दाखयल्या काकुळते वरवीं ती काकुळत आमचे तावन वाडोवया. हर एक हप्त्यांत तुमी ह्या खातीर उरोवन दिया म्हणून सांबाळ कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत आवास्वार 16 दुसरी वळ आमकां सांगता. आमी आयताराचे येता की तें उरयिल्ल्यांतलें दिता तें सारकें तें दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक तिरगेजेक कुमक जावंक वेता. पळया सुरेस्परा देवान आमकां दिल्ल्या मापान आमी सुरेस्परा दिवंक हाडी जाय. देवतोरणी ग्रंथ म्हणटा आवास्वार 16 17 ही वळ सुरेस्परा देवान तुमकां दिल्ल्या प्रमाण मापान तुमी सुरेस्पराक दिवंक हाडा. तुमच्या दिव्यांनी सोम्याक मान दिवयेत म्हणून गादी ह्या पुस्तकांत सांगिल्लें आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो पयल्यान पयलें आमचे तें दाया येवं. दाया आसची मात्र न्ही थंयसर कुमोग दिवंक निर्धार आसूं आनी थंयसर जेजूची कुमोग घेवन पेल्याच्या गरजेक आमी पावया. त्या दाळा आमचो येवकारिस्त अर्थाभरी जातलो. त्या दाळा आमी सस्तच्या जिविताकी तो येवकारिस्त भेटोवंक कंटीत आमी हेर एकली पावतल्या. तसलें भाग आमकां सर्वांक मेळो. जेजू आमकां ह्या खातीर आज घाटाय दिवनी म्हणून मागया. दयाळ काकुळतीन सुरेस्परातय आज आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर पळयदार बापाक सर्गान पितिमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ते एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रत्मे गर्भी संभवलो आमकां अमृतान जल्मालो पोंस पिलाताक तांणी कस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी तांणी खेळ पिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिजे मेल्ल्यान परतून जिवान जालो सर्गा सोडलो सर पळयदार बापाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्याचे मेल्ल्यांची मनशीब करून घेतलो सतमंतां पवित्रत्म्याक कातोलीक सभे भक्तांचो एकतार पातकांच्या भक्तांनी कुडीचे जिवानपण सस्ने जिवीत आमेन. भो मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी हांगासर येवंक आमकां देवान फावो केला. कितले आमच्या देशांत सगळ्या संवसारांत आजून ही गरजो ओपन केल्ल्यो नात. मागोवंक अवकाश आजून मेळ्ळलो ना पूण आमकां तो मेळ्ळा. देखून सक्कल लोकांच्यो गरजोय सुमये लागीं आमी उदार मनान दिया आनी तांचे बसत मागया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पातयेवन तांच्या ताब्यान आसच्या हिंडाची जतन बऱ्यान करूंक तांकां बवार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकारांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक तुजी खुशी समजोवंक तुका प्रथम स्नान दिवंक अशें सदांच तुका लालयेवन जियोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वाडोवन आमच्या भुरग्यांनी तांचे थंय आसच्यो सर्व वायट वंदवण्यो उमटोवन काड बऱ्या शेगुणांनी आनी बवार्थाच्या देणयांनी वाडोवचें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व इवा जाणांक तुजे लागीं व्हड तांचे जिणयेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाची इवा सकत तुजेर बांदून हाड हेरांच्या गरजां फावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या वेदी भोंवती आजार जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकांची काकुळट कर. तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर. अशें हेरां थंय आमी उदार जावंक तांच्या गरजांक पावोवंक तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो खासगी गरजो गडीभर उडासा काडया. विशेश जावं कोवीड पिडेन कश्टाच्या सर लोकां पासत मागया तांकां भलायकी मेळोवंक फावो ते वखात लाभोवंक आनी बेगीन वखा सुदरूंक आनी विज्ञान प्रेरान मेळोवंक वॅक्सीन मेळच्या खातीर तशेंच तांची सेवा करतल्या दाक्तर नर्सां हेर कोरोना वॉरियर्स म्हणटा आमी तांकां समेस्तां बोळ भलायकी मागया. सगळ्या संवसाराक वरती दुर्बळकाय आयल्या. दुर्बळ लोकांतय आमी दया दाखोवंक आमकां साथ जायशें आमची काळजां उदार जावं. तशेंच कितल्या लोकांची कामां गेल्यांत कंपनी बंद पडल्यात तांकां कामाची भद्रती मेळोवंक तांकां बरी कामां मेळोवंक तशेंच इतले तेमतां काम करतना पाग मेळनासतना तांकां पाग मेळचे खातीर आमी मागया. कॅन्सर आनी विविध हेर पिडेनी कश्ट जाल्या पिडेची तपासो ती मागया.
ह्या पावसाळ्यांत बरो हवामान रैतांक अनुकूल जावचो हवो मेळो न्ही म्हणून आमी मागया. तशेंच ह्या पावसाळ्यांत मलेरिया डेंग्यू तले हर पिडाय येवंक सुरू जाल्यात. त्या पिडेन जावन राखच्या खातीर सोम्या लागीं मागया त्या पिडेस तांची बळबलायकी मेळोंक. सर्गींच्या भोवमागाळा बापा तुझ्या वर्त्या दये खातीर उदारपणा खातीर आमी निरंतर अर्घां दिता. तेंच उदारपण आमच्या जिवितांनी आमी दाखोवंक त्याच उदारपण आमच्या काळजांनी बरोवन वमतो आनी हेरांक वाळोवंक हें आमी मागता. ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदारा देवा बापाक मानता आसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या कॅपॅसिटीच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेव. सुरेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुझ्या काकुळती तूंच आमच्या हातांत घालताय तुझ्या पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणावरी सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवानपणां जिखलें आमा समेस्तां जिवीत सासनाचें. आपल्या मैम्या सारक्या प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संगीत तुका जय.
सर्गीत तुका जय, ओम सर्गीत तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, ओम सर्गीत तुका जय, ओम सर्गीत तुका जय, ओम सर्गीत तुका जय, ओम सर्गीत तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत. पातखांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन पाड आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून जी खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती, तिजो पती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तें सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 सगळीं बापा लागीं सगळ्या संवसाराच्या गरजो आमी सांगता. विशेशान आज आमी युवा जाणां पासून ती मागता आनी देव रसुल्लो देव सगळ्यांक दिता. रसुल्लो देवा पुसूंक कळटा. सगळ्या सुम्याच्या हातांत समर्पिया. ताचे राज येवंक आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकिल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेश परासर वायटांतली विघ्नांतली अणवरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सगळींचे भाग आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें तेलांक आमकां तुवें उदक काकुळतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर वाकादांतले वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें देव तांबडी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कुशे वर्मान तिका शांती दी आनी एक वोडां सांबाळ. तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळता, आमची काकुळता. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळता, आमची काकुळता. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या भितर म्हाका भोवना पूण जे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताय कुटुंबाक आमकां जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगीन ये आमच्या बिडारांत, राव सदांच आमच्या कळसांत. ये वेगीन ये आमच्या बिडारांत, राव सदांच आमच्या कळसांत. जिविताचे काण तूं, आत्म्याचे पोषण तूं. आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन, तुझे काण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां, तुझे काण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगीन ये आमच्या बिडारांत, राव सदांच आमच्या कळसांत. ये वेगीन ये आमच्या बिडारांत, राव सदांच आमच्या कळसांत.
परतुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सस्ताच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन याद क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वसापसाचे शी